नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळय आयच्यो मुखेल खबरो. सयत 12 राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांत SIR मोहीम लागू. गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्तान राजकीय पक्षा बरोबर केली बसका. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आनीक एका निर्णयाक रबी हंगाम 2025-26 खातीर फॉस्फेटिक आनी पॉसेटिक साऱ्याचेर पोषक तत्वाचेर आदारीत सबसिडी दरांक दिली मान्यताय. हवामान बदला आड झुजपाक भारत कटिबद्ध. आंतरराष्ट्रीय सौर युती महासभेच्या 8व्या अधिवेशनाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केले उलोवप. उगवे परसकडे हांगा जाल्ल्या फारपेटांत घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली. मुखेलमंत्र्यांनी दिली खर शिटकावणी. गोवा अन्न संस्कृती पुस्तकाचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी विमोचन. गोयच्या गिरेस्त अन्न दायज आनी पारंपरीक पाककलेची पद्दत ह्या पुस्तकांत विस्तारान मांडल्या. पळया खबरो विस्तारान. बिहारांत स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन मोहिमेक यश मेळ्ळ्या उपरांत आतां वेंचणूक आयोगान गोंया सयत देशभरांतल्या 12 राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी ह्या मोहिमेचो दुसरो टप्पो चालीक लावपाची घोशणा काल मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. काल राती 12 वरांचेर SIR मोहीम सुरू जावन गोंया सयत 12 राज्याच्या मतदारांची वळेरी फ्रीज जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशांत भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंया सयत 12 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या मतदार यादींचेर SIR मोहीम चालीक लायिल्ले खातीर तांकां येवकार दिलो. निवळ आनी पारदर्शक मतदार वळेरी ही लोकशायेची बुन्याद जावन आसा अशें सांगलें. गोंय सरकार सदांच अचूक मतदार वळेरी घडोवन हाडपा खातीर उबे रावतले. हातूंत खरे आनी पात्र मतदार आस्पावीत जातले. तशेंच कसल्योय चुको दुरुस्त करप, अपात्र नोंदणी काडून उडोवप आनी वेंचणूक प्रक्रियेची प्रामाणीकता अदीक घटमूट करपाक मजत करतले अशें तांणी आपल्या संदेशांत नमूद केलां. मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी गोंया सयत देशांतल्या 12 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक SIR मोहिमेची घोशणा केल्या उपरांत आयज गोंयचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांणी राज्यांतल्या राजकीय पक्षांच्या मुखेल्यांची बसका घेवन SIR प्रक्रियेची म्हायती दिली. राजकीय पक्षांनी फावो तें सहकार्य करपाची गवाय दिल्ल्याची म्हायती गोंयचे मुखेल आयुक्त संजय गोयल हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना दिली. कल ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें 12 स्टेट्स एंड यूटीज में SIR की एक्सरसाइज की जाएगी. गोवा उनमें से एक है. उसी सिलसिले में आज हमने जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें SIR का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या शेड्यूल जो है वो उनको ब्रीफ कर दिया है. प्लस उसके साथ में जो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस है वो भी उनको दे दी है. उनको बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करने के लिए ताकि वो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर है, वो फैसिलिटेट करेंगे BLOs को फील्ड लेवल पे. उसके लिए उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वो BLAs अपॉइंट करें. हमारी भी तैयारी उसके लिए चल रही है. अभी प्री एन्यूमरेशन केस चल रहा है जिसमें हम लोग BLOs, AEROs को ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करा रहे हैं. 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो BLOs के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी हाउस टू हाउस जाके सभी इलेक्टर्स को, और उसी दौरान में वो कलेक्ट बैक होंगे ड्यूली फिल्ड. इस दौरान में BLOs जो है वो सभी इलेक्टर्स को हेल्प करेंगे अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में. प्लस उनकी जो मैपिंग है लास्ट SIR जो गोवा में हुआ था 2023 में उसके साथ मैपिंग करने में भी हेल्प करेंगे. SIR मोहिमेक येवकार दितना ही प्रक्रिया पारदर्शकपणान राबोवन सगळे तरेच्यो मतदार यादींतल्यो चुको दुरुस्त करपाचें काम वेंचणूक आयोग करतले आनी तांकां सहकार्य करपाचें काम राजकीय पक्ष करतले अशें भाजपाचे प्रतिनिधी पुंडलीक रावत देसाय हांणी खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. 1951 ते 2002 म्हणल्यार आमच्या देशांत 8 पटी SIR जाला. ही 9वी फावट. गोंयांत लास्ट टायम 2002 तेन्नाची म्हाका चडशी याद ना, पूण जे डिटेल्स दिल्या पळय न्हू, जे आमी सदांच म्हणटा पळय आमकां हावस नंबर 0 आसा आनी कितें आसा, हे सगळे जर आमी काडून वचून जर रोल क्लीन करतले पळय न्हू, आमी केन्नाय म्हणटा हेजें नांव थंय आसा काय हांगा आसा, हे सगळे इशू आसा पळय न्हू ते कंप्लीट करतले. ते आनी परते उरचे ना. 8 तारीख ते 8 डिसेंबर म्हणल्यार चलतले. फक्त फॉर्मां कलेक्ट करपाची. त्याच्या नंतर ऑब्जेक्शन्स आसा, क्लेम आसा, कोणाचे सारके जाय
कोण फॉर्म भरूंक शकूंक ना जाल्यार हेजो प्रोसेस जवळ जवळ जानेवारी म्हणल्यार चलतलो आनी 7 फेब्रुवारी 2026 नवो रूल पब्लीश. गोंयकारांनी SIR मोहिमेत सक्रियपणान वांटो घेवपाचें आवाहन करतना गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी गोंय सरकारान 34 अधिकाऱ्यांच्यो तडकाफडकी बदल्यो केल्या ते विशीं चवकशी करची अशी मागणी वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. काल सांजची प्रेस कॉन्फरन्स जाली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची आणि सांजचे ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान जवळ जवळ 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या. दिस इज अ वायलेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बिकॉज certain people are EROs. For example, they have transferred this Deputy Collector Ponda, who is a ERO. Deputy Collector North also has been transferred. There are more officers, there are more Deputy Collectors, SDMs. So I think this violation, we have told the Chief Electoral Officer that you immediately ask a clarification from the government of Goa because they have to take their permission first. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ल्या महत्वपूर्ण निर्णयांची प्रसारमाध्यमांक माहिती दिली. 8व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात घेतिल्ल्या निर्णयाविशीं तांणी उलोवप केलें. पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया. 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है. आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया. फॉस्फेटिक आणि पॉसिटिक साराचेर रबी हंगाम 2025 ते 2026 खातीर पोषक तत्वाचेर आदारीत अनुदान दरांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. मंत्रिमंडळान सुमार 37,952 कोटी रुपयाचें अनुदान मंजूर केलां. शेतकारांक परवडपी दरान हे सारें सहज उपलब्ध जावपा खातीर फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन 31 मार्च मेरेन हे दर लागू जातले. इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ P&K फर्टिलाइजर हैं उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ. फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए. कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. DAP और TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं. इनका करीब 60% इन दोनों का होता है कंजम्पशन. इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े. हवामान बदलाचेर उपाय काडपा खातीर बेगोबेग आनी ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. हवामान बदलाचो परिणाम पुराय संवसारभर जातलो हाचेर तांणी ठोसपणान आपले विचार मांडले. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय सौर युती महासभेच्या 8व्या अधिवेशनात उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हवामान बदला आड झुजपाक भारत कटिबद्ध आसा आनी हे दिकेन निर्धारीत पावलां उबारता अशें मत तांणी उक्तायलें. I am confident that the deliberations and decisions of this assembly will act as a milestone in the production of solar energy, which is contribute in building an inclusive and equitable world. Together, let us strive for a brighter, greener, and more inclusive future. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी भारतान स्थापन केल्ल्या सौर उर्जा निर्मितीत 50% क्षमता साध्य करून संवसारीक पावंड्यार सौर उर्जा निर्मितीत भारताक 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावयलां अशें सांगलें. भारतान जीवाश्म इंधनाची आयात आनी प्रदूषणा संबंदीत खर्च उणो केला हे नितळ उर्जेचो अर्थीक फायदो दाखयता अशेंय तांणी सांगलें. This 8th assembly reaffirms our shared determination to make solar energy a true global public good, ensuring no community or country is left behind.
NIचे महानिदेशक आशिष खन्ना हांणी आपल्या उलोवपांत संवसारान 2 वर्सां भितर 1000 गिगावॉट सौर क्षमता जोडल्या अशी माहिती दिली. It took 25 years for the world to reach 1000 gigawatt of solar, yet in just 2 years the next 1000 gigawatt has been reached. And not only that, the projections from all agencies, including ours, IEA and others, reflect that we are likely to double that even further in next 4 years to 4,600 gigawatt. घेऊया एक लहानसा विसर. कुछ साल पहले तक यहाँ इस फल को उगाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे. आज यहाँ से पूरे देश में इसके पौधे जाते हैं. ये है एवोकाडो और इसके पीछे है मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हर्षित गोधा, एक ऐसे युवा जिन्होंने लंदन छोड़कर खेती की राह चुनी. भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. उत्तर गोंयच्या परसकडे वाठारांत काल सोमारा रातच्या उसरा रेती वेवसायाच्या वादांतल्यान 2 गटां मदीं फारपेट जावन 2 तरणाटे गंभीर जखमी जाल्ले. दोगांचेरूय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार चालू आसात. जखमी जाल्ले दोगूय मूळ बिहारचे पूण परसकडे हांगा रावताले. ह्या फारपेटा विशीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खर भुमिका आपणायत. ह्या प्रकरणांत घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली, तशेंच आरोप सिद्ध जाल्यार तांकां कडक बंदखण जातली अशें सांगलां. स्ट्रिक्टली एक्शन घे म्हणून सांगला. कोण आहा पयलीं एका गाडी भितर उडयतले. सगळ्या जाणांक टायट करपाक लायला काडून उडयतले भितर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत म्हायती दितना माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान उजवाडाक हाडिल्ल्या पद्मश्री विनायक खेडेकर हांणी बरयल्ल्या गोवा अन्न संस्कृती ह्या पुस्तकाचें विमोचन केलें. ह्या पुस्तकांत गोंयचे गिरेस्त अन्न दायज आनी पारंपारीक पाककलेची पद्दत विस्तारान मांडल्या. ह्या पुस्तक विमोचन सुवाळ्याक म्हायती अधिकारी DIP किरण मुन्नाकर, समाज सेविका शुभदा सावयकर आनी हेर माने सहजर आशिल्ले. हा ग्रंथ गोव्यासाठी एक आदर्शवत ग्रंथ ठरेल. सगळेजण त्या ग्रंथाकडे पाहत असताना एक राज्याचा ग्रंथ आहे असं म्हणून पाहेल. आणि आजच्या या डिजिटल युगामध्ये सुद्धा अन्न संस्कृती ही किती महत्त्वाची आहे या नवीन मुलांच्या ते लक्षात येईल याची मला खात्री आहे. वेगवेगळी हॉटेल्स लाईन्स जी आहेत त्यांच्यासाठी हा मार्गदर्शक ठरू शकतो. कारण विशेष करून गोवन फूड खाण्यासाठी विशेष लोक या स्मॉल्स याच्यावरती जातात. इथं 5 स्टार आणि बाकी याच्यामध्येही गोवन कल्चर प्रमोट करण्यासाठी त्याचा उल्लेख करावा. मी टुरिझम ह्याचा मुद्दामून सांगेन की विशेष करून त्याने जर ते शिकून घेतलं तर त्याला आपण म्हणतोय की गोव्यामध्ये जी लोक येतात, टुरिस्ट लोक येतात किंवा फॉरेन कंट्रीतून लोक येतात, त्यांना गोवन स्वाद देणं. कारण विशेष करून आपण ज्यावेळी ज्या वेगळ्या देशामध्ये जातोय तेव्हा तिथल्या देशातली ती टेस्ट आपण अनुभवतोय. मग इथल्या का नाही? मग आपल्याला जसं आपण गोवन फिश करी राईस याच्यावर पेटंट ज्याला आपण म्हणतोय त्याच पद्धतीने त्यांनी सांगितलेले वेगवेगळे पेटंट यामध्ये आहेत ते प्रमोट करावे. आणि वेगवेगळ्या हॉटेल्समधून अशा पद्धतीचे पेटंट आणि अशा पद्धतीचे अन्न संस्कृतीचं जतन व्हावं, ते लोकांपर्यंत पोहोचावं, हे नक्कीच भविष्यात मार्गदर्शक ठरेल. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून दाबाळेवाडी चोनसाय हांगच्या निलेश दाबाळे हांच्या घराचेर छप्पर मोडून पडलें. थळावे आमदार जी तारुलकार
हांणी ताची दखल घेवन तत्काळ दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात करपाचे निर्देश दिले. आमदार जी. दारोलकर हांची भयण मुक्ती देसाय हांणी घडणूक थळार वचून दुरुस्ती कामाची पळोवणी केल्या. पावसाक लागून घराचे छप्पर मोडून पडिल्ले आनी थळाव्या आमदारांनी दिल्ल्या मजतीक लागून नवे छप्पर बेगिनाच बेगीन दुरुस्त जातले अशी माहिती थळाव्यान दिली. काल सांचे संक सुमार मातशे 5 वयर असले नळ्याचे असले आणि कोण असले त्याच्यावर मातयेचे पारे असतात ते वयसून कालच्या मोठ्या पावस पडल्या कारणान 2 दीस पावस पडलो त्याच्या कारणान ते तेचे मदेर हा वयसून ते वाशा सकयल पडलेले असा आणि ते खातीर त्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो की काल सकाळी त्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो आमकां जेणे करून आमी जीत भाईक कॉन्टॅक्ट केलो. त्यांनी सांगले वतान तुम्ही पळया म्हणून सांगले वतान तशें आमी आयज हांगा त्याच्या घरा कडेन येयल्ले आसा. तेचे मातशे डॅमेज जाल्ले आसा तेका पत्र्याची गरज आसा आणि आयज जर पावस पडत जाल्यार तेचे फुडले आदीं आसा ते सुद्दां कोलॅप्स जावंक शकता. ते खातीर आमकां जीत भाईन अशें सांगले की तुमी इमर्जन्सी चला आणि तेचे पत्रे कितें आहा ते सगळे आमी आतां तेचो एस्टिमेट केल्लो आसा आणि आतांच्या आत्ता आमी तेची ती व्यवस्था ती पत्रे आनी घालून चॅनल मिलन घालून तेचे आत्ताच्या आत्ता आमी तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा. आयज सांज मेरेन तेचे 8 मेरेन तेचे सगळे रेडी जातले. उत्तर भारतीय समुदायाचो खाशेलो सण छठ पुजा निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेग वाठारांत अर्चना केली. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी मिरामार पणजे हांगा छठ पुजेंत वांटो घेवन भाविकांक परबी भेटयली. प्रधानमंत्री आज एक कार्यक्रमामध्ये जाहीर केल्ले आसा आणि त्यामुळे ह्या उत्सवाच्या निमित्तान सगळ्यांक शुभेच्छा दितात. गेले 3 दीस तेंचे व्रत चालू आसता. आज आनी फाल्यां सकाळी जेन्ना सुर्यास्त जाता आनी परत सकाळी जेन्ना सूर्य उगवता अश्यो 2 पुजा ते करतात. ताचे पयलीं तेंचो उपवास हो कार्यक्रम आसता. त्यामुळे हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी त्या कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें आयुश्य दिवचें. आयज सुर्याक तांच्यांनी अर्दी दिल्ली आसा आनी फाल्यां सकाळी बी सुर्याक अर्दी दितले आनी आयज छठी मैयाची पुजा ते करतात. आता महाभारताचो एक संदर्भ आसा, पांडवाच्या वेळाचेर, त्याच बरोबर रामायणाचो एक संदर्भ आसा आनी एक ताका एक संदर्भ आसा तो ल्हान भुरग्यांचो. नवजात शिशू आसता ते 6 दीस जाले नंतर ताच्या स्वास्थ्या खातीर ताच्या बरेपणा खातीर अर्दी दिले गेले वता आनी तो मोठ्या प्रमाणान उत्तर भारतान हो सण मनयतात. जशें आमच्या गोंयान आमी चवथ मनयतात तशेंच थंय त्या हांगा छठीची पुजा ही मोठ्या प्रमाणात जाता. इवन आज प्रमाणात दिल्ली पब्लीक हॉलिडे. सो त्या निमतान ह्या सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देवा कडेन मागता की तांच्या मनांतल्यो इच्छा ज्यो आसात त्यो पूर्ण. इराणी नुस्तेमारी जहाज अल ओवेस हाचेर उडकून पडिल्ल्या इराणाच्या नुस्तेकारांक आपतकालीन वैजकी मजत पावोवन भारतीय तटरक्षक दळान तांचो जीव वाचोवपाची कामगिरी केल्या. हे जहाज कोची सावन 1,500 किलोमीटर अस्तंत दिकेन अरबी समुद्राच्या मदीं उडकून पडिल्लें. मुंबयच्या मॅरिटायम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटराक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इंजिनांत बिगाड आयिल्ल्या कारणान अल ओवेस ह्या नुस्तेमारी जहाजान 5 कर्मचारी उडकून पडल्यात. तातूंतल्या एकल्याक जहाजाचेर जाल्ल्या स्फोटांत दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत भारतीय तटरक्षक दळान आपतकालीन मजत पावोवन दुयेंतीक सुखरूप ICGच्या शिप्साचेत ह्या जहाजाचेर पावयल्या. घेऊया एक ल्हानसो विसो. आदित्य के 2 मिनी टास्क तो हो गए, पर आज है मेगा टास्क की बारी। आदित्य जी, अब आपको फूल तोड़ने हैं यहाँ पे, एकदम फ्रेश वाले और जल्दी, और वो भी आपको 1-2 फूल नहीं है, 10 किलो फूल तोड़ने हैं। फिर उसका गुलाब जल बनाना है। शौक तो मुझे तब लगा कि जब मैं सारे फूल अपने जो है लेकर के पंडित जी के पास गया। 40 किलो फूल लेके आना है, और उन्होंने बोला कि अभी 40 किलो और चाहिए। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर। या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये?
पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखें स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। बिहार विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर महागठबंधन आपलें घोशणापत्र आयज जाहीर करतले। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी फाल्यां सावन बिहार वेंचणुकेच्या प्रचारांत वांटेकार जातले। तांचे पयलीं घोशणापत्र जाहीर करून लोकां खातीर कसल्यो येवजण्यो चालीक लायतले तें उजवाडाक हाडटले अशी माहिती राजदचे तेजस्वी यादव हांणी दिली। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। हे वेंचणुकेंत NDA 2/3 आघाडी मेळयतली असो विश्वास जनता दल युनायटेडचे अरुण कुमार हांणी उक्तायलो। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, गांव खेत खलियान में जो शकुन है, विकास के जो आयाम बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कारवां आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, 2/3 बहुमत मिलेगा NDA को। भाजपाचे म्हणयारे गुरुप्रकाश पासवान हांणी महागठबंधनाचे घोषणापत्र म्हळ्यार फटीच्या आश्वासनाचे दावे आसात अशें सांगलें। झूठ का पुलिंदा, सपनों के सौदागर हैं ये महागठबंधन के लोग। हमें आज भी याद है कि ये लोग जिस प्रांत में जाते हैं, कर्नाटक के वादों को पूरा नहीं किया, तेलंगाना के वादों को पूरा नहीं किया, बिहार के वादों को पूरा नहीं किया, झारखंड में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको पूरा नहीं किया। तो महागठबंधन के लोगों की घोषणा होने वाली है, वायदे होने वाले हैं, निराधार बेबुनियाद सपनों के सौदागर साथ आएंगे और सपने दिखाएंगे बगैर किसी विजन के, बगैर किसी रोड मैप के। मोन्था चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशात वादळी पावस खर वारें हुंवार आयला। मोन्था चक्रीवादळाचे खर वादळ वराक 110 किलोमीटर मेरेन वारें व्हांवता। वायव्येक वचपी वादळ आयज राती मेरेन मछलीपट्टणम आनी कलिंगपट्टणम हाचे मदल्या काकीनाडाक पावपाची शक्यताय आसा। सकाळीं पयलींच काकीनाडा, मछलीपट्टणम, कृष्णा अस्तंत गोदावरी, कोनासीमा, बापटला, प्रकाशम, नेल्लोर, रायलासीमाच्या कांय वाठारांनी व्हड पावस पडलो। काकीनाडा आनी उपड्डा हांचे मदलो 8 किलोमीटर लांब दर्यादेगेवेलो रस्तो इबाडला आनी जायते रस्ते बुडून येरादारीत खंडी जाल्या। कृष्णा आनी गोदावरी न्हंयेच्या देगणांतल्या उंच ल्हारांक लागून अशांत परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान दर्यांत वचपाक आनी नुस्तेमारी करपाचे निर्बंध घाल्यात। काकीनाडा बंदराचेर धोक्याच्या संकेताची शिटकावणी जारी केल्या। पुराय दर्यादेग हाय अलर्टाचेर आसा। राज्य सरकारान मजत कार्याक सुरवात केल्या। चक्रीवादळाच्या प्रवण गांवांतल्यान लोकांक भायर काडून रिलीफ कॅम्पांनी व्हरपाचें काम सुरू केलां। NDRF, SDRF आनी वैजकी पंगड तैनात आसात। भारतीय पैलवान सुचित कलकल हाणें भांगरा पदक मेळोवन इतिहास रचलो। 23 वर्सां सकयल्या वरिश्ठ गटांत संवसारीक कुस्ती वस्तादपण सर्तींत भारता खातीर सुचित कलकल हाणें भांगरा पदक जोडलें। तशेंच भारतीय कुस्ती पंगडान 5 कांस्य पदकां आनी 2 रुप्या पदकां लेगीत जिखल्यात। पळयाचें तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो। गोंया सयत 12 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत SIR मोहीम लागू। गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्तान राजकीय पक्षां केली बसका। आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात केंद्रीय मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय। केंद्रीय मंत्रिमंडळान आनीक एका निर्णयाक रबी हंगाम 2025-26 खातीर फॉस्फेटिक आनी पोटॅसिक साराचेर पोषक तत्वाचेर आदारीत सबसिडी दरांक दिली मान्यताय। हवामान बदलाआड झुजपाक भारत कटिबद्ध। आंतरराष्ट्रीय सौर युती महासभेच्या 8व्या अधिवेशनाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें उलो।
उगवे पोरसकडे हांगा जाल्यार फारपेटांत घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली. मुखेलमंत्र्यांनी दिली खर शिटकावणी. गोवा अन्न संस्कृती पुस्तकाचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी विमोचन. गोंयच्या गिरेस्त अन्नदायज आनी पारंपारीक पाककलेची पद्दत ह्या पुस्तकांत विस्तारान मांडल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.